हे आयज आमी गार्बेज ट्रक हाडल्या पळय ते तुमी जाण आसतले. पयलींचे ट्रक आमचे सारके चलोन आसले कित्याक ताका रस सगळे कोलंबा येयलेली. ताका लागून आमकां गार्बेजीक मातशें प्रॉब्लेम जातालें. ताका लागून आमी न्यू लास्ट 3-4 मंथ तेन्नाय आमी 4 धाकटे मिनी ट्रक हाडलेले आनी आतां आमी 3 ट्रक हाडल्या. Panchayat Kalangut, Sarpanch, all the staff of the village Panchayat and our Honorable Minister Michael Lobo, who has taken this initiative of promoting farming in Kalangut area, and they have taken all the efforts. They have collected seeds from us. They have paid 50% subsidy means amount towards the farmers' contribution and divided that seeds to more than 200 farmers. They are also providing paddy seed, organic manure to promote organic cultivation, and also this Sampurna for paddy. So more than 300 farmers have already registered, and the Panchayat has taken this pandemic time as a to boost the farming, which is need of our, because in suppose we are not getting sufficient food items from outside other states. We should be self-sufficient to have our own food, means vegetables or paddy or whatever items which are required for daily consumption. सध्या आम्ही चालू केले ट्रॅक्टर फ्री दिवन. म्हाका दिसता ट्रॅक्टर आमचो ड्रायव्हर सकाळी 8 भायर सदां रातच्या 8 येता आनी एक ट्रॅक्टर आमचो रेडी ऑलरेडी केला. आमी कितें जाय पळय ते फार्मरांक सगळे आमी सवलती दिवपाक रेडी आसा. जेन्ना आमी हो मुवमेंट चालू केलो कालांगूट ग्रोईंग ग्रीन, तितून 300 फार्मर आनी 300 वेजिटेबल जे गार्डन करूंक सोदता पळय ते आमकां जॉयन जाले. तो टोटल 600 पीपल आमकां रजिस्टर जाले आनी आमकां सध्या 600ची सोय केल्ली आसा. 600 फॅमिलीज हॅज बीन केटर्ड. हेज्या फुडें आमी रजिस्ट्रेशन दवरतले. सध्या हें सोंपोवन फुडें रजिस्ट्रेशनाक वयतले. इतलें सांगूंक सोदता की जो टार्गेट आसलो 75%, सध्या म्हाका दिसता फार्मर 75% शेतांनी देंवल्ले आसा. जे कितें 25% उरल्या तांकांय रिक्वेस्ट करता तुमी देंवचे. टायम पावसाक आहा थोडे दीस, कितें जर जाय जाल्यार आमी प्रोवायड करूं शकता. इम्पॉर्टन्सची गजाल सांगूंक सोदता की आमचो जो बांद आहा सावो व्हांव म्हणटा ताका, तेन्ना आमी आमच्या मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें की आमकां तुमी JCBची तयारी करून दियात. तेणी आमकां 2 दिसांनी JCB धाडल्यो फ्रॉम गावराडो टू सावताडो. काम चालू आहा ते डिसील्ड करपाचें. कालांगूट पंचायत आनी फार्मर्स हेंचे इनिशिएटिव्हान हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आहा कालांगूट ग्रोईंग ग्रीन. आनी जेन्ना आमी ग्रीन कालांगूट म्हणटा म्हाका दिसता कालांगूटची सॉयल जी आहा ही फर्टायल आनी हिंगासर जे बी लायता ते रोखडेच जाता. इन ट्युरिजम कालांगूट हॅड लेड द वे फॉर गोवा. म्हणजे 1980s 75 to 80s जेन्ना ट्युरिजम फामाद जालें जाल्यार गोंयचे मॅप, इंडियेचे मॅप आनी गोवा बींग अ स्टेट, गोवा म्हणजे इतले फामाद जाले आख्खे वर्ल्डाक की सगळे लोक चिंतूंक लागले की गोवा इज अ सेपरेट कंट्री म्हणून. गोवा वॉज पार्ट ऑफ इंडिया अँड इंडिया बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ गोवा फॉर ट्युरिजम पर्पज. आनी आयज व्हायरसान आख्खे ट्युरिजम बंद केल्ल्या. हे ट्रक पयलीं घेतलेले व्हायरस येवचे पयलीं, कोरोना व्हायरस येवचे पयलीं ट्रक घेतलेले आनी बांदपाक दिल्ली बॉडी. आयज रेडी जाल्ले जाल्यार म्हाका दिसता 1 म्हयन्या वयर जालो. दुसरे ट्रक तेंचे खंय तरी इंजिनान खूब वर्सां जावन ते सायडीक दवरलेले आहा. 2-3 ट्रक अशे जाल्ले आहा की काबार जाल्ले, रिप्लेसमेंट करपाची गरज जाली. म्हाका दिसता तेका आनीक 3-4-5 म्हयने लागतले टील द वॅक्सीन कम्स. आनी आमी देवा लागीं मागपाक जाय कंटिन्युअस प्रेयर्स आनी देव मिरेकल धाडटलो इन द वे ऑफ वॅक्सीन, बिकॉज वॅक्सीन इज द ओनली आन्सर टू दीस क्युअर, टू दीस पॅन्डेमीक. क्युअर म्हणटा ते वॅक्सीन. ही ग्रीन गोवाची बातमी, ग्रीन कालांगूट ग्रोईंग ग्रीन आनी ग्रीन गोवाची बातमी म्हाका दिसता लोकांचे सगळ्याचे कानान वचपाक जाय. आयज सगळे लोक फ्री आहा, तेंच्यांनी आपल्या गार्डनान तरी
ह्यो बियो लावच्यो आनीकूय जर तर कोणाक जाय कलंगूटच्या भायर आय विल सी दॅट वी विल मेक इट अवेलेबल